शिरोड्यान काँग्रेसीन 3 फाटी बीजेपी करिल्ली. बीजेपी म्हाज्या रुपान 2दा शिरोड्यान निवडून आयली. 2017 आमच्या विरुद्ध कट कारस्थान जालें म्हणून 13 लोक घरा गेले. मागीर 17 उपरांत जे बाय इलेक्शन जालें त्या वेळार बीजेपीन आमकां सामकें कुशीन दवरले. जे मनशान शिरोड्यान बीजेपी हाडली ते मनशाचे अविश्वास, ते मनशाक लागीं करप ना, ते मनशाक भेट दिवप ना आनी आमकां कित्याक कुशीन काडलें हें आयज पर्यंत बीजेपीन त्या लोकांक सांगूं ना. हांव निवडून येवन लोकांचो विश्वासघात करून दुसऱ्या पक्षान वचना. जेन्ना हांव घरा आसलो आम आदमी कसो त्या वेळार म्हाका जशें 2006 हांव जिखता म्हाका आमंत्रण आयिल्लें तशाच प्रकारचें आमंत्रण म्हाका काँग्रेसी कडेन आयलें. पूण काँग्रेसीन म्हाका उबो केलो आनी म्हाका बळीचो बकरो केलो. फिक्सिंगां गेले नाजाल्यार सार्दिनाक 8,500 मत पडटा शिरोड्याक आनी आमकां कित्याक कमी पडटात तितली आमकां पडपा जाय आशिल्ली. सो दुसरे कडेन फिक्सिंग केलें आनी आमचो बळी गेलो. त्या खातीर हांव 2 वर्सां शांत आशिल्लो. पूण जेन्ना आमी लोकांक सांगले कार्यकर्त्यांक जो आमदार निवडून आयला ताका काम करूं न्ही, ताका डेव्हलपमेंट करूं न्ही, ताका नोकरी दिवं न्ही, जेन्ना तो कमी पडटलो तेन्ना आमी मैदानाचेर येवया म्हणून आज आमी मैदानाचेर आयिल्ले आसा. आम आदमी पार्टीचे जी सर्वे चालू आसा त्या सर्वे भितर तांकां प्रत्येकाक महादेव नायकूच मुखार दिसपाक लागलो आनी तेन्ना तेणें म्हाका हें दिलें उतर दिलें की तूं आमच्या पार्टीन यो, आमी शिरोड्या बाकी जाय तो डेव्हलपमेंट करया म्हणून. आनी त्या खातीर लोकांच्या बऱ्या खातीर लोकांचे सपोर्टान लोकांनी सांगलां म्हणून हांव आम आदमी पार्टी जॉयन जालो. एक्चुअली हांव इंडिपेंडंट लडोवपा आशिल्लो पूण पार्टी एक जाय आनी त्या खातीर हांव आम आदमी पार्टीक जॉयन जालो आनी जॉयन जायत जावन हांगा आमगे बरें बरें काम जायत आसा. फाटले खुबशीं वर्सां जाली लोक डेव्हलपमेंटाचें उलयता. हय तुमच्या कारकिर्दीन म्हाका दिसता खुबशें डेव्हलपमेंट जाल्लें बीन आसा. सो अशें कित्याक लागून तुमी लोकांनी आमचेर अविश्वास दाखयलो आनी तो तुमी आतां ह्या वर्सा तुमी ह्या फावटी तुमी पूर्ण करपाक लोकां कडेन तुमी कशे पद्दतीन प्रेजेंट करतले? शिरोड्यान कितें जालां, शिरोड्यान म्हाजे बद्दल लोकांक खूब विश्वास आसा. प्रत्येक घराघरांनी लोक उलयतात कितें म्हादेवान डेव्हलपमेंट करून दाखयलो. म्हादेवान हॉस्पिटल बांदलें, खूब लोकांक बऱ्या पडलें. जर हॉस्पिटल बांदना आशिल्लें जाल्यार आज जे कोण सीक जाल्ले कोरोना पिरियडाक तांकां खंय वयचें पडटालें देवाक खबर. आनी जो आमची जे कितें पराभव जालो, जी कितें युती आमची एमजी बरोबर आशिल्ली ती बीजेपीन ऐन वेळार तोडली आनी ताका लागून 13 एक बरें काम केल्ले लोक घरा गेले. डेव्हलपमेंट चालू आसतलो, डेव्हलपमेंट आमी कांय दवरूं ना, सगळें चौफेर डेव्हलपमेंट केल्लो आसा. आतां उरलो म्हागेलें एक ब्रीज जाका 70 कोटी प्रोविजन केल्लें. इंडोर स्टेडियम जो आसा ताका 8.5 कोटीचे टेंडर काडलेलें. इंडस्ट्री ज्यो हाडलेल्यो तितून 14 लोकांक प्लॉट दिल्ले ते आतां 5च जाल्ले आसात, उरिल्ले अजून जायना. थंय इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार जायना, थंय बाकीच्यो कांय गजाली मेळनात. म्हणटकीर ह्यो गजाली ज्यो आसात ह्यो गजाली आमकां पूर्णत्वा व्हरपाक जाय. आनी तेच बरोबर जे हॉस्पिटल आमी बांदलें थंय तेजो दर्जो आमकां वाडोवपाचो आनी गरज आसा. हॉस्पिटल खूब मोटें आसा, थंय ओपीडी सगळे तरेच्यो ओपीडी डेली चालू आसपाक जाय. थंय एक सुरवातीक उद्घाटना जे मोर्ग हाडलेले ताका मातशी कितें मायनर मिस्टेक आहा म्हणून अजून पर्यंत तें चालूच जायना आनी म्हणून आमकां दुसऱ्या मोर्गाचेर अवलंबून रावचें पडटा. सो लोकांनी आम आदमीचेर कित्याक लागून विश्वास दवरतो, कितें सांगू? आदी रोजगार हमी योजना जी आमी चालू केल्या, एक विश्वास दवरपाची गजाल म्हणल्यार केजरीवाल जो आसा तो उलयता ते करून दाखयता आनी म्हणून ते गेले दुसरे फावटी प्रचंड भरपूर आमदार त्या दिल्लीच्या लोकांनी तांकां आमदार दिले, तांचें सरकार स्थापन केलें कारण तो जे उलयता ते करून दाखयता. आनी म्हणून सबंद देशांतल्या लोकांचो आम आदमी पार्टीचेर विश्वास वाडलेलो आसा.